मंगळारा चिखले एअरपोर्ट रोडार घडिल्ल्या अपघातांत दोगा तरणाट्यांक बरोच मार लागलो। एक दुचाकी गोंयची पासिंग जाल्यार दुसरी दुचाकी केरळ पासिंग आशिल्ली। अपघात जाल्ल्यांक चिखले कॉटेज हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले। मात सोहेल खान ह्या तरणाट्याक मरण आयलें, जाल्यार शाबीद शेख हो तरणाटो जखमी आसा। पुलिशेन घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो। हो अपघात दोन दुचाकी मदीं रेस लागिल्ल्यान घडला म्हूण थळावे सांगतात। आरडेक्स गोवा खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नायक। दोन बायकी आसल्यो KTM बायकी, एक गोवा पासिंग एक केरला पासिंग। ते थंय म्हाका चुकलें मातशें चिखले जंक्शनाचेर। मागीर हांव जेन्ना हांगासर पावलो जाल्यार बायक पडलेली आहा आनी एकटो फाटल्यान बसलेलो पळय भुरगो, तेजें तोंड फुटून रक्ताचे व्हाळ जाले हांगासर तुमी पळयता। आनी तेज्या जो चलयतालो तोवूय पडलेलो आसलेलो। आमी तेंच्यांनी रेसींग लायिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल, आनी ते मातशे टॅक्सीक आदावळे। मागीर हांगासरले आमी लोकल भुरगे एकठांय जाले आनी भुरगे आसलेले तेंच्यांनी एकट्याक फाटचो मातसो बरो आसलेलो तेका टॅक्सीन बसोवन कॉटेजीन धाडलो। आनी जो सामको वायट परिस्थितीन आसलो तेका हांगासरल्याच भुरग्यांनी स्कुटरीर बसोवन कॉटेजीन व्हेला आतां। तर फुडलें कांय खबर ना, 108य पावूंक ना। गोवा पुलीस पावले, तेंच्यांनी सगळें क्लियर केलें, प्लस आमची मिडियाय पावली, सगळ्यांनी हेल्प केला आमकां हांगासर। कॉम्पिटिशन चलतालें तुमचो कसलें कॉम्पिटिशन? कंपनी खबर ना। आनी एक गाडी केरलाची गाडी आहा खंय बायक, केरलाची बायक आनी एक गाडी हेंचे मरे कॉम्पिटिशन चलतालें। म्हळ्यार हे डिवायडर एकटूम सोमतो हिंगा मेला, सोमतो तोंडाक अशें मार लागत। मागीर कितें जालें? हांवें म्हळ्यार गेलो सोमती हॉस्पिटलांत एडमीट केला तेका।